घराचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या। एकाच घरात रावपी दोन फामिलींक आता वेगवेगळे घर नंबर घेवप सोपे जातले हे विशींचे परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली। घराचे दोन भाग करपाक जमिनीच्या कागदपत्रांची गरज ना, तशेंच प्लॉटाचे भाग करपाची गरज नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांन सांगले। तशेंच ह्या प्रक्रियेक कसल्याच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। दोन फॅमिली रावतात आणि तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आणि C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो हो लॉन्च करता। हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला। इट इज द विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट पण डिवाइड करपाची गरज ना। पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काढून हे घर आपूण A पार्ट हेका, B पार्ट हेका किंवा A-B आणि C हातून 3 डिवाइड केले। तेका डॉक्युमेंट कितें लागतले ते सांगता। एलिजिबिलिटी co-occupied occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessee, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessee, applications from which the diminishing sketch, other documents is form 1 and 14. तो जस्ट लावपाचो, ते आमकां डिवाइड करून दिवपाची गरज ना। टाइमलाइन: द विलेज पंचायत मस्ट डिस्पोज दिस एप्लिकेशन्स विदिन द 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो काय ते 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली। टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्यूक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदिन द सेम ड्वेलिंग हाऊस, दोगांयकूय जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकूय वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकूय हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकूय वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो। रिड्युसीस द डिस्प्यूट अँड हार्डशिप इन ऑब्टेनिंग द बायफर्केशन ऑफ द हाऊस नंबर्स। प्रत्येक घराघरातल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो। दिस इज द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो सरळ। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर।